हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चॅनल. सो आता सकाळची 10:30 जालो आहे आणि हांव वचपा भायर सोदतां फिश मार्केटान. म्हाका थिंगसान नुस्तें हाडपा जाय. घराको कांय ना म्हूण नुस्तेकारू येयला ना. सो नुस्तें अदरवायज क्रॅब्स ओ प्रॉन्स कितें मेळटा तें चोवया आनी तुमकांय भितर दाखयता कितें प्रायसान कितें सगळें. आनी आतां हांव ताका रावता म्हगे कजना तो आतां मातशें शकता येतलो. हांवें फोन मारला तो येतलो नुवेंसान. सो चोवया तो केन्ना पावता तो. सो फ्रेंड्स आता फर्स्ट आमी फाटोड आयले लायम सोडा पिवपाक. लायम सोडा स्टॉक आनी ही सगळी फाटोडा एरिया हे थिंग मुखार सिटी कॅफे आहा आनी हे वटेन अशें एरिया आहा सगळी. सो हेचो हें शॉप तें वाव ज्यूस एंड स्नॅक्स आनी दाखयता तुमकां. हे न्ही हिंगा न्यू ओपन जालो आहा शॉप. सगळें मेळटा थिंगा. ज्यूस लायक डिफरंट टायप. तेंको सगळे भशेन सिरप्स आहाय. सिरप्स आहाय सगळे. मागीर पायनएपल, मँगो, किवी, वॉटरमेलन हे सगळे भशेन मेळटाय. आनी हो तेंगे आख्खो सेटअप फूल सेटअप तेंगेलो बसपा बरें युनीक आहा कॉन्सेप्ट. आनी तेंगे इंटिरियर जावं सगळें बरें केलें तेंचें. वॉला पेंटींग लायले आनी वेरी कूल प्लेस सारकी. सो हेचो आतां सांगिल्लो आनी हो तेंगे वचो हिंगा मेनू आहा. चोवपाक शकता तुमी पॉज करून. सो तेंको सगळे भशेन हें मात आनी थिंग भितर कोत्ताय ती. आनी हिंगा ऑर्डर केलेलो लायम सोडाचो आनी तेगे येयले आनी तेंगे चोय जार बी बरें आहाय. एशको सर्व कोत्ताय ते. आनी तेंको स्नॅक्स मेळटा बर्गर सँडवीच मागीर सगळे भशेन हें मेळटा तेंकोडे. स्पेशल आहा तेंगे ओवरलोडेड सँडवीच, तंदूर, कोकोनट, मेलन, वॉटरमेलन, मॉन्स्टर शेक आहाय चोयले. सो ज्युसा हितून सगळें आहा तेंकोडे जाय ते भशेन. मागीर किड्स स्पेशल आहा. सो हें चोवपाक शकता तुमी. सगळें कोत्ताय तेंकोडे. सो आतां आमगे जालें फ्रेंड्स आनी आमी आतां भायर सोदताय वयताय फिश मार्केटान आनी थिंग तुमकां मेळटा. आनी हे शॉपार टायमींग 10:30 ओपन जाता ते राती कोडे 10:30 पासून. सो केन्ना येवन विजीट कराय. हें फाटोडा पडटा लोकेशन. तुमकां लोकेशन हेचो घायलो आहा. सो हेचो हे घरा ऑपोजीट पडटे. सो फ्रेंड्स आतां आमी ऑलरेडी फिश मार्केटान पावलो आहाय आनी चोयता कितें नुस्तें मेळटा तें आनी दाखयता तुमकां. हे ताल्ले कशे हे 100 रुपया ताल्लेचे फ्रेंड्स. आनी हिंगेचे बांगडे आहाय हे 200 रुपया बांगडे. लेपो हेचे लेपो आनी हे केसो सोमदाळे. हिंग लेपो सोडलो हाचे साफ केलो आहाय. आनी हे जायत नुस्तें आहा पूण हांवें सद्याचे बांगडे घेयले 200 रुपयांचे. हेचे इसवणा पोस्ता पासून आहायचे हिंगा इसवण पासून आहाय. सो चड हिंगा भोंवपा रावना बारीक दाखयता तुमकां आनी वयता. कित्याक नाल्यार म्हाकाय बी लेट जातलो पावपाक. सो हिंग शिणाण्यो बारीक हें. सो आतां वयता. सो मुगे कजन आहा तो म्हाका रावता तेका लागून म्हाका बेगीन वचपा पडटा. थंय मोटे लॉबस्टर मागीर केशे हे 2000 किलो हेचे मोटे लॉबस्टर. ते सुंगटां बी ते जायत बरें मोठमोठे नुस्तें हेचे माणक्यो आहाय सुंगटां हे कुल्ली आहाय चोयले. आनी हे माणके कशे कायले 400 ना. सो हिंगा मागीर आतां फ्रूट सोप आयलोले पप्पाय आनी काळींग हाचे आनी हे 60 रुपया काळींग. सो आमी 3 घेयले आनी बरें आहाय. खंयची रे खुंयसान येताय कोल्हापूर ही कोल्हापूरची. आनी पप्पाय कशे 50 नाल्यार 2 घाल तुमी तो. आनी हे फिश मार्केटान हिंगा फिश मार्केटा कडेन तो हिंगा आसा तो. सो हे घेयला आनी आमी सुंगटां घेयले आनी बांगडे घेयले. सो आतां स्ट्रेट अवे वयताय घरा आनी मागीर घरा मेळटा तुमकां. सो आतां टायम इवनिंग 6:30 जालो आहाय. सकाळीचो व्हिडिओ आतां कंटिन्यू करता. नुस्तें हाडून हांवें बायलेको दिलोलें तेणें सगळें उजरायलें पोडी केली
भाजिले आनी सुंगटां फ्रिजान दवरले फाल्यांच्या दिसा करपाक, कित्याक हांवें ती 2 दिसां लागून हाडलोली, कित्याक नाल्यार मागीर कांयच आसना. आनी मागीर रेस्ट घेयलो मातसो आनी मागीर हांव भायर गेलोलो वडा पाव हाडले चायेक आनी दिले आतां च्या पिशेला च्या पिवपाक जाय. बाब ट्युशना आसतना येतलो बेबी आतां उठोनाची. सो म्हाका एक सबस्क्रायबरान कमेंट केलेलो की घराको काम हांव कोत काय म्हूण सगलें, भायर करना काय म्हूण. पूण तेश कोन्ना, हांव सगलें काम करना, सगलीं काम हांवें ती भायर करता मोस्टली. पूण आतां सोशल मिडियार हांव सगलें दाखोवपा वचना म्हूण सांगता. आख्खें कितें दाखोवपा जाय सगलें हांव इच एंड एवरीथींग दाखयना. तें बरें जायना मागीर सोशल मिडियार आख्खें लायफ दाखोवपाक. जें कितें सिंपल आसा तें दाखयता. पूण बायलो आमचे सुबेज काम करताय बायलो. अशें करून हांव जेदोन भायर आहलो तेन्ना हिंगा भुरग्यांक कोण चयतालो, बायलो चयताले दोतोरागेर व्हरपाचें, तेंगे टिफीन रेडी कर, हें कर तें कर. जे पोस्ट भुरगीं जाय दिसान पोस्ट काडले ते बायलेन काडले, हांवें कांय काडलो ना. हांव थिंगा आहलोच कितू वर्सां, कूट 8 वर्सां काडली. मागीर तेच पयलीं म्हणटू सेपरेट काजार जावचे पयलीं कितें जालो तें. पूण अशें करून आतां पासून तेंच करता सगळें भुरग्यांगे हें तेंच करता. सो हांव केन्ना ब्लेम करना मुगे हेका ना म्हण आमी बायलांक केन्ना ब्लेम करपा न्ही. जे बायलो कितें काम करतात तें आमी मध्यान पासून करून आसतले, हें मुगे मानप अशें करून. सो तांकां सदां आमी रिस्पेक्ट दिवपाचो आनी कितें आगबोड घालून सगळ्यांनी मेळून करपा जाय. घोव आनी बायल दोगांय सांगातान करपा जाय घरचीं कामां आहाय तीं. आनी मागीर म्हणटू कितें खूंय हें जाल्यार चलता. हांव केन्ना मुगे कजनां बरें तेंचे बरें वयता गेले जाल्यार पासून. सो सिंपली नाल्यार भुरग्यांक व्हरता खूंय अशें करून, नाल्यार घरा कडेन आसोच काम आहा ती केली. सांजचें आमगे काम चड आसना, फकत सकाळचें कितें आसत तें बारीक बारीक रोप दिलो गायलो आनी अशें करून जाता फ्रेंड्स. सो सिंपल मुगे आन्सर आनी कांय ना हितून. चाय येताचे वडा पाव घेवन येयला, तितून भितर चटणी बी घालून दिता बरो आनी च्या पिवपा जाय. सो च्या करून दवरलो हिंगा. आनी आयज पावस येतेच दिसता, काळोख केस केला पावसाचो. उडो वेर्ना पावस बरो येयलो, बरो चडलो. मुगे कजन सांगता म्हाका चल हें जाला बरो, कित्याक बरी गरमी जाता न्ही सारकी, सोंसपा न्ही सारकी चड आहा गरमी. सो फ्रेंड्स आयचो ब्लॉग हांव हिंगा एंड करता. डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर फ्रेंड्स. बाय बाय.